गोयच्या सगळ्या मायनिंग लिजांचे रिन्युवल रद्द करपाचो निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिला. 15 मार्च सावन गोयचे मायनिंग वेव्हार बंद जातले. ह्याचेर उपाय काडपा खातीर खण कंपन्यो आपले परीन प्रयत्न करीत आसात. गोंयांत मायनिंग ठप्प जाल्यार बेकारी वाडटली. हे फाटभुंयेर वेदांता रिसोर्साचो चेअरमॅन अनिल अगरवाल पीटीआय कडेन उलयला. अगरवाल म्हणटा, बेकारी वाडटली, देशाची प्रगती अडटली. सरकाराक मायनिंगेंतल्यान 6,000 कोटी महसूल मेळटा. मायनिंगेक लागून 3 लाख नोकऱ्यो तयार जाल्ल्यो. मायनिंग बंद जाल्यार देश अस्थिर जातलो. प्रगतीचेर मोठो परिणाम जातलो. स्टील तयार करूंक देशा भायल्यान कच्चो माल हाडचो पडटलो. देशांत रोजगार तयार जावचो सोडून भायर तयार जातलो. वेदांता कंपनी भशेनूच गोंयांत 70 वर्सां पयलींची धेंपो कंपनी आसा. गोंयांत मायनिंग कंपन्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी स्टील प्लांटा खातीर खूब पयसो वतला. काम स्थिर आसल्या बगर प्रगती जायना. मायनिंग लीज रद्द करपाच्या निर्णयाक लागून सगळ्यांक चुकीचो संदेश पावला. मायनिंगाचे विशय तडीक लावंक येता, पूण ते अशे तरेन न्ही. देशांत वर्साक 300 मिलियन टन स्टील करपाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे टार्गेट आसा. हें पूर्ण करूंक 450 मिलियन टन स्टील जाय. पूण सध्या देशांत डिमांडांतलो तिसरो वांटोच स्टील तयार जाता. बाकीचे आयात करचे पडटा, अशें अगरवाल म्हणटा. अगरवाल म्हणटा, देशांत सगळे तरेची खनिजां मेळटात, तरी आयात करची पडटा. आमी गरीब कित्याक उरचे? गरिबी पयस करपा खातीर आनी नोकऱ्यो तयार करपा खातीर प्रयत्न करून आमी कितें चुकीचें केलां? कच्चो माल काडूंक माल भारतांत पावोवपाक भायर नोकऱ्यो तयार जातल्यो. कमी ग्रेडीचो माल बऱ्या ग्रेडी बरोबर कसो येतलो ताचेर वेदांता संशोधन करता. मायनिंगाचो प्रश्न बेगीनूच सुटावो जातलो अशी आशा आसा आनी सरकारान हो प्रश्न सोडोवंक फुडाकार घेवंक जाय. मायनिंगेच्या विशया वयल्यान देश सोंपोवंक उठल्यात काय म्हूण अगरवालान प्रश्नूय उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.